DBLची कामां पळयात ह्या पुलाचे हामे दवरल्यात सगळे हाम्या वरसून उदक वयल्यान हे वटच्यान पळय सगळी पायपलायन केल्या इनकम्प्लीट पळय कशे पद्दतीन उदक पडटा सगळे हे कितें अमृत अभिषेक काय कसलो दुधाचो अभिषेक खबर ना म्हाका दिसता हो तीर्थ अभिषेक जावन आसा काय हो दूध अभिषेक म्हणून खबर ना हांगसरल्यान पळय उंचल्यान कशें उदक पडटा हे सगळे हांगसर हो रेस्टॉरंटाचो बोर्ड म्हजो त्या रेस्टॉरंटाच्या बोर्डाचेर पळय कशें उदक पडना बोर्डाची हालत पळय कशी जाल्ली आसा हे उदक हे पळय ड्रेन्स बांदले आसा हे पावसाच्या उदकाचे स्पेशलायज्ड ड्रेन्स हांगसर खबर ना म्हाका कशें काम केल्लें आसा सांगताले आमी विचारता क्वेश्चन विचारता तेन्ना सांगताले रस्त्यार उदक येवपाना म्हणून आतां हे एक 15 मिनटां पावस चालू जाला 15 मिनटाचेर जर अशें रस्त्या वरसून ह्या उदकाचे हालत तर जाल्ले आसत जाल्यार कंटिन्यू पावस पडत जाल्यार कशी हालत जातली हो एकूच वटेच्यान चारय वटेच्यान पळयात तुमी हांगसरल्यान हो नजारा पळय हांगचो वॉटरफॉल जावन आसा ट्युरिस्ट जे येतात भोंवपाक कर्नाटका महाराष्ट्र तेणी दूधसागर पळोवपाक वयता न्हू तेणी हो कुट्टाळचो आयज पावसाच्या दिसाचो दूधसागर जाल्लो आसा तो मातसो पळोवपाक हांगसर गर्दी करची गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिवचें जेणी काम केल्लें आसा कितले बरे पद्दतीन केल्लें आसा थंय आमी कितें उलयत जाल्यार म्हणटात अरे बाबा हांकां पिशे लागले हे बेश्टेच बॉब मारतात पळय ही कामां पळय DBLची ही गव्हर्मेंटाचे सारके दोळे दाबून आसा रस्त्याच्या खंयच्या बाजूक उदक ना ते पळयात रस्त्याच्या सगळे वटेच्यान उदक चारय वटेच्यान उदक हांगसर पळय हे वटेच्यान पळय